त्यांनी स्वता हांवें पयलीं एक्सप्लेन केलें. त्यांनी सगळे जाण जितके सहभागी जाल्ले इन्क्लुडींग चर्चिल आल्लेमो हेणी सुद्दां म्हादईच्या वयलो आपलो व्हीव जो आसा वो भावना लोकांच्यो तांकां सांगल्यो. जे कर्नाटक निगम हांकां जे पत्र दिलें एक रुटीन एडमिनिस्ट्रेटीव लेवला वयलें एक तें पत्र आशिल्लें. तें पत्र जें आशिल्लें हें आपल्या लेवलाचेरूय येवंक ना आनी आपुणूय ती फायल हाताळूंक ना. म्हणजे हांगासर पब्लीक हियरींग हें गोंयांनी घेवचें पडटलें बिकॉज इट इज कम्स अंडर द बफर झोन ऑफ द म्हादई वायल्ड लायफ आनी भीमगड वायल्ड लायफ. ह्या दोनूय वायल्ड लायफ सेंच्युरीन येता म्हणल्या उपरांत पब्लीक हियरींग हें हांगासरूय घेवचें पडटलें आनी हें सगळें घेतल्या उपरांतूच तुमकां एनवायरमेंटल क्लियरन्स हे दिले वयतले. दे हॅव मेन्शन इन दॅट लेटर. जो एवॉर्ड 2018 जो म्हादई ट्रिब्युनलान एवॉर्ड दिलो खरें म्हणजे आतां जो एनजीटीन गेला गोवा फॉरवर्ड तेजोच मंत्री तेन्ना WRD मिनिस्टर आसलो. कदाचित तो तेन्ना ताका पळोवपाक वेळ नासलो तेन्ना वेगळे कितें तरी पळयतालो तो. ओके म्हाका दिसता तेणी तेन्ना ती पळोवपाची गरज आसली जाल्यार आतां एनजीटीन वयचो पडचो नासलो. तेज्या म्हाका दिसता त्या मिनिस्टराक कितलें कळटालें आनी कितलें कळनासलें हें तुमकांय खबर आसा. इन केस तुमकां जरी डिस्कशन करपाचें जालें MOIFाक जर दिसलें की इंटरव्हीन करचें जाल्यार आमची पयली डिमांड आसा यू डू द सायट इन्स्पेक्शन अलॉंग वीथ द कर्नाटक महाराष्ट्र एंड गोवा स्टेट एंड MOEF डू जॉयंट सायट इन्स्पेक्शन देन ओनली हॅव अ डिस्कशन जॉयंट डिस्कशन. हे ऑलरेडी आमी डिमांड केला तांकां. ही हॅज एग्रीड ऑन दीस ओके बेगीन विदीन 10 days ह्या विशयाचेर निर्णय घेता आनी स्पेशली पत्र जें आसा हें म्हाका बरयता हें तेणी सांगलेलें आसा. तुम्ही डिसायड करपा पडटलें की बाबा बरोबर रावपाचें काय आई बरोबर रावपाचें. कारण म्हादई ही आमची आवय आसा. सो हे असत्य जो बाबा घेवन आसा जेजो एक आवाज येना 70 इतलो बोवाळ जाता सगळे लोक गोंयभर बोवाळ करतात केंद्रां वयतात जाल्यार तेजो एकूय आवाज येना. तेजो आमी निशेध करतात. शिकपाक दिवपाना आमच्या आवयचेर आमी सौदो करपाक दिवपाना. आमी आमच्या आवय बरोबर ठाम रावतले. आमचें आंदोलन चालू उरतलें जो मेरेन हे लेटर ऑफिशियली विथड्रॉ जायना. कारण मॅक्झिमम डिपेंडंट आहा ते विश्व राणेच्या मतदारसंघांना डिपेंडंट आसा. तुमी राजीनामा दिवपाचो आनी आमच्या वांगडा येवपाचो हांगासर लढपाक. खुबशा भाशणांनी सांगता की आपले 70चे लोक आपले माया आसा आनी कितें आसा जाल्यार म्हादय खातीर तूं फाटीं कितें आसा. तूं अमित शाह खातीर दौरे करताय. तुका म्हादयची जर खरीच जाण आसा जाल्यार तूं आमच्या वांगडा यो आमच्या वांगडा आनी रिजायन दी आमच्या वांगडा बस आंदोलनाक. म्हणपाचें आहा की ह्या आमच्या 70 वाळपयक आमदार आसा काय कितें. आमदार आमकां ना अशें म्हाजें म्हणणें आसा. कित्याक आयज आमदार 4-5 म्हयन्यांनी एक दिसा विजीट दिता आनी ताका तर म्हाका दिसता जे प्रश्न आमचे 70चे आहा ते पडलेलेच ना. म्हादय सारके आमचे अस्तित्वाचो प्रश्न तेचेर आयज इश्यू जाला आनी तेचोच पक्ष निर्णय घेता. आनी ह्या मनशान आमचेर 7 इलेक्शनां 5 वर्सां लागली आनी आमी ते तर असो डिसिजन ठाम रावात आनी आमचें उदक जर बंद करीत आमी आमचो हांगा उदक वाचून नरदेव हाचो आमचो त्याग जातलो हांगासर तो आमी दिल्ली सरकाराच्या वचून फुड्यान थंय आमी नरदेव हांचो त्याग करतले.